नमस्कार इश्टानो. पयर जो आमी व्हिडिओ काडलेलो जितून 17-2 अंडर चेंज ऑफ झोन्स जाला करेक्शनाच्या नांवान आनी कशे नुयेचो आमदार बाब अलेक्सियो शिक्वेरान आपलो फायदो करून घेतला. कोलवा गांवांत एक 1,500 स्क्वेअर मिटर जागो सुमारे CRZान पडटा तो ताणें सेटलमेंटान घालून घेतलो, जो पयलीं रिजनल प्लॅनान ऑर्चर्ड झोनान आसलेलो. तो व्हिडिओक बरो प्रतिसाद लाभलो. 15,000 15,500 सुमार लोकांनी पळयला तो अजून पर्यंत. 100 कमेंट्स येयल्लेले आसा. तितूंतले कमेंट रीड करतना 2 कमेंट चूज केला, म्हटल्यार इंट्रस्टिंगशे आसलेले, लोकां पर्यंत वचपाक जाय हे कमेंट्स, आनी ताका लागून आयचो व्हिडिओ फक्त ते 2 कमेंट्स घेवन. पयलो कमेंट एक कोण तरी बाब शुभोमकर म्हणून आसा, @शुभोमकर म्हणून नांव येता. ताजो कमेंट असो आसलेलो: स्वप्नेश बाब, आय एम अ फॅन ऑफ युअर वर्क बिकॉज यू स्पीक ऑन फॅक्ट्स. थँक्यू बाब. आय एम थिंकिंग अबाउट दीस सिच्युएशन ऑफ 17-2. Sometimes the case is that government is not giving us a chance to ask for change of zone in genuine cases. I have a case where steep slopes was drawn in my property in RP. Then someone from TCP, non-government town planner, asked me for money to remove the slope. I didn't pay, so my land is shown as no development slope. I am considering 17-2 and there may be others in same position as me. Till now I have not put an application because 17-2 is in the court. Nothing said here is connected with the fact that someone on the chair of MLA should be abusing his power this way. But there are real hardship imposed on us by corrupt and lazy TCP staff and MLAs. हे आमचे एक सामान्य मनशाचे प्रॉब्लम. सद्याक अशें घडटा TCP डिपार्टमेंटान. पयलीं करप्शन तर BJPंतलो B म्हटल्यार भ्रश्टाचार, हे तर आतां सिद्ध जाल्लेलें आसा. इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डावट नाव. हो एक कमेंट. दुसरो कमेंट जो येयल्लो तो @Antonio Siqueira 7610. हो मनीस एलेक्स शिकेराचो रिलेटिव्ह. आमच्या म्हायतीनुसार हो ताजो पूत. ताजो कमेंट: मिस्टर शेर्लेकर, with respect, just so that you are aware, this particular land was originally settlement zone in RP 2001 and it's surrounded by settlement zone properties on all 4 sides and further is within NDZ of CRZ, so cannot be used for construction. It was purchased as a settlement zone property and we have merely corrected the erroneous zoning. It is the same plot that was earlier changed under 16B as well. If you had a plot that you had purchased and its zone changed erroneously, which has devalued it, would you not correct it? Isn't the act for correction of errors? हेजेर तांकां कोणी तरी एक प्रश्न विचारलो. तो कमेंट आतां हांगासर दिसना, पूण तेजेर उत्तर दितना बाब आंतोनियोन ताका अशें बरयलें: मिस्टर फेर्नांडीस, it was in settlement zone and a part in between was and it's still in the orchard zone. What excuses are you referring to? ते irrelevant. But हो पर्टिक्युलर जो कमेंट आहा तो चिकालीम प्रॉपर्टीचे जे आमी एक्सपोजर केले हिल कटिंगाचे त्या संदर्भान आसलेलो. तर वी वूड प्रेफर टू रिप्लाय टू दीस पर्टिक्युलर कमेंट्स ऑफ आंतोनियो सिक्वेरा. आनी ते सामान्य मनशाचो कमेंट घेवपाक कित्याक इम्पॉर्टंट आसलेलो ते फुडें सांगता. आतां हे 17-2 प्रॉपर्टी हे जे कायदो हाडला TCP मिनिस्टरान, त्याच्या अंडर 3,10,245 स्क्वेअर मिटर जागो करेक्शनाच्या नांवान चेंज ऑफ झोन जाल्लेलो आहा. तितून 5,000 स्क्वेअर मिटर रिजर्व फॉरेस्टूय आसा जो सांग्यार केला. आतां हो TCP मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर, आतां आमकां आमची रानां फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडल्यान वाचोवची पडटली. तशेंच 56,919 पॅडी फील्ड शेत जमीन करेक्शनाच्या नांवान सेटलमेंटान गेल्लेली आहा. हे असले डेंजरस कायदे प्रोटेस्ट जावपाक जाय. आनी
MLAंची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ज आहा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या कलिगांक, तूं जर गव्हर्मेंटान आसा, आतां की उडकी मारून गेलो तूं, तरी आसतना तूं आतां सरकारान आसा जाल्यार तुजें पयलें कर्तव्य तांकां सांगपाक हें बरोबर न्हू म्हणून. पूण हांगा कितें चल्लां, हांगा MLA आपूण लायनीक पयलो रावपाक सोदता. आपले जागे कशे करेक्शनाच्या नांवाचेर सेटलमेंटान घालूंक मेळटले ते. हांगासर गरीब तेंचे कडेन TCP पयशे मागतात तुमचे करेक्शन, जेंचे जेन्युइन केसीस आसा, आनी जेका लागून आतां रिजनल प्लॅन 2031 आतां प्रिपेर करपाक जाय इतल्यान, हे असले जेन्युइन केसीस कन्सिडर करून ते करनासतना आपले जागे कशे सेटलमेंटान पडटले इतलेंच पळयतात. तेजे फुडें वचून आनी एक विचार सांगपाक सोदता. हे जे आतां जे फाटल्या दिसांनी असेंब्ली सेशन सोंपलें, तितून MLA एलेक्स शिक्वेरानूच TCP मिनिस्टराक प्रश्न घातलेलो की पयलीं जर 16B केस आसलेली जाल्यार ती 17(2) अंडर कन्सिडर करपाक मेळटली काय म्हणून. म्हटलें तूं MLA जावन भायर ऑफिसान बसोन, एसेंब्लीन बसोन फक्त आपल्या जाग्यांचे धंदो करता. पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून न्हू MLA जाला न्हू तूं. फक्त आपलो धंदो कसो चलतलो तेंच पळयत आसता तर तूं. स्वार्थ हेकाच लागून तुका आमी स्वार्थी म्हणटा, सेल्फीश. तो दुसरो कमेंट जो चिकालीम प्रॉपर्टीचो आसलेलो तो बाब फेर्नांडीस नेक्स्ट टायम कमेंट घालता. आय एप्रिशिएट, प्रश्न विचारपाक जाय हांकां, पूण काडूं नाका कमेंट. तुमचो कमेंट करेक्ट आसलेलो, क्वेश्चन करेक्ट आसलेलो. तुमच्या क्वेश्चनाक बॅकींग हांव दिता. तो जो सर्वे नंबर 151/4 चिकालीम विलेजीन जो आसलेलो तो ऑक्टोबर 2000 असो दिसतालो आनी फेब्रुवारी 2020 असो दिसूंक लागलो. हेंच्यांनी थंयसर इनलिगल झाडां मारली. हो पर्टिक्युलर पार्ट 151/4 पार्ट ऑफ दीस प्रॉपर्टी वॉज आयडेंटिफायड एज प्रायवेट फॉरेस्ट बाय आराझो कमिटी. हेंच्यांनी तशें जावपाक जायना, फायनलायज जावपाक जायना म्हणून झाडां मारली. अशें केलें तेंच्यांनी. हेज्या फुडें वचोन हेंच्यांनी ऑथॉरिटींक लेटर बरयलें सेयींग दॅट तो जो पर्टिक्युलर हिल आहा तो आतां व्हेरी रिस्की जाल्लेलो आहा आनी ते रिस्क ऑफ लँडस्लायड म्हणून एप्लिकेशन घातलें. आनी ऑथॉरिटीन BJPन हो येतो कोणें एका हॅप्पिली एप्लिकेशन हेजें अलाव केलें सेयींग दॅट हो थंयसर लँडस्लायड जावं शकता म्हणून कितें कर, हिल कट कर. आनी हेणी हिल कटींग करून घेतलें. जेन्ना MLA आपले फक्त आपलो स्वार्थ पळोवपाक बसता न्हू तेन्ना अशें घडटा. इवन प्लॅन जर पळयत जाल्यार तो ग्रीन पोर्शन दिसता पळय तो फॉरेस्टेड लँड, नॅचरल कवर, ट्री कॅनोपी जास्त आहा म्हणून ग्रीन कवर दाखयला. आनी सकयलो जागो आसा तो ऑर्चर्ड आनी पार्ट सेटलमेंट ODPन दाखयल्लेलो आहा कित्याक पयलींची घरां आसलेलीं म्हणून. तुमकां आतां तो अख्खो जागो जाय सेटलमेंटान घालपाक आनी MLA जाल्ले आसल्या कारणान आतांच संदी आहा, घालून घेवया. ही हलकटपणां, हेका स्वार्थ म्हणटा, सेल्फीश. MLA नुवेम MLA एलेक्स शिक्वेरा इज अ सेल्फीश MLA. And I hope Nuem people and Salcete people will take note of this. लक्षांत ठेवचें असले स्वार्थी लोकांक जेन्ना तुमी निवडून हाडटल्यात पळय, 17(2) असले कायदे आनी हेज्या पेक्षा आनीक डेंजरस कायदे येतले जितूंतल्यान तुमचे जागे आनी तुमची घरां सुद्दां नाश जावं शकता. आनी हो MLA फक्त आपलो धंदो चलता तो पर्यंत कांयच प्रॉब्लम ना तेका, आनी आपले धंदोच चलयतलो तो थंय बसोन. असलेच करतले हे. म्हणून असल्या लोकांक आनीक परत निवडून हाडप ना. विचार करा. देव बरें करूं.